सत्तरी वाठारांतल्या लोकांमदी आलवारा जमनी संदर्भात जागृताय करपा खातीर सत्तरी भूमिपुत्र संघटना हांच्यांनी पालीच्या सातेरी माया देवळान एक खाशेली बसका घेतली। एक्चुअली एनक्रोचमेंटचो प्रश्न आहा पळय, एनक्रोचमेंट हे कितकेशे लोकांक खबर आसा, अख्ख्या गोंयांतल्या कितक्या लोकांक एनक्रोचमेंट खबर आसा की बाबा सत्तरींतल्या लोकांक सरकारान अतिक्रमण केलेलें अशें म्हटलेलें आसा। म्हाका सांग, जर आमी जर अतिक्रमण केला जाल्यार सरकार आमकां जे आमी हांगासर एनक्रोच करून रावल्ले लोक आसा तेंचे कडसून वोट कशें घेता, आनी सरकारान आयज पर्यंत आमच्या लोकांक खातीर कितें केलें? सत्तरीचे प्रश्न हो जाता अजून इतली वर्सां कित्याक सॉल्व जावंक ना? लोक अजुनूय कशे एनक्रोचर कित्याक आसा हे आमकां जर लोकांक भायर काडपाचें, सत्तरीच्या लोकांक जर म्हाजी अपेक्षा आसा अख्ख्या गोंया कडच्यान की गोंयच्या लोकांनी आमकां हेल्प करचें, गोंयच्या लोकांनी आमच्या बरोबर येवचें। आमकां एक तेंच्यांनी एक बाकीचे भायले लोक येयल्ले जे आमचे व्हडले एडवोकेट आनी कोण कोण येयल्ले पळय न्हू, तेंच्यांनी आमकां बरें मार्गदर्शन केलें आनी लोकांक तें पटलें आनी ते आमचे लोक फुडें विशय करतना तेंच्या कडेन वचून ते सारके करतले अशें लोकांक पटलां की जागो आमचो नांवार जावपाकच जाय म्हणून। आणि जो आयज सरकारान अमेंडमेंट केल्लो आसा कायद्याक आनी आमच्या कडसून जे पयशे काडपा खातीर जे व्हडलें हांगासर षडयंत्र कशें रचलां तेका आमी सारके सत्तरी वासी आनी गोंयकार सगळे आमी तेका बॉयकॉट करता। आनी फर्स्ट थिंग जो पुर्तुगेजाची डिक्री आसा पळय 1917 जी डिक्लेअर केल्ली 3602 तिच्या प्रमाणे आमी सगळे ओनर्स आमी प्रॉपरायटर्स, सो आमकां अमेंडमेंट करून जे नवे पयशे काडपाचो अंडर रेव्हेन्यू कोड ह्या सरकाराक रायटूच ना, तेन्ना आमी सत्तरी वासी एकूय पयशे भरचे ना हे आमी सामके सगळ्यांनी कॉन्क्रीट थारायल्लें आसा। आतां लोकांक कित्याक कळटा, सातारींत आवाज करता म्हणून कोणाक मेसेज पावता, नाजाल्यार खंयच्याच दुसऱ्या गांवांत कांय पावना, ती पावोवंकूच जाय। सरकारान कोणाक कांय सांगूंक ना बाबा ही इम्पॉर्टंट, बाबा तुमकां अमके टायमार तुमी जायना आमी जमीन व्हरतले, ती बी सांगक ना कोणाक। तेका लागून तुका हांव सांगता ही नॉलेज म्हणजे ती जाणवाय सगळ्यांकूच पावोंक जाय। ट्रॅव्हल्साची आयज प्रेस कॉन्फरन्स जाली। ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तांणी एक वेबसायट आपली ॲप ओपन केल्लो आसा, तो म्हणजे www.ticketpapa.com। ह्या वेबसायटीन जे टुरिस्ट येतले गोंयांत दुसरा जर वचपाक तांकां डायरेक्ट ऑनलायन जे बुकींग करपाक तो हें मेळटलें आनी जे टुरिस्ट रिटर्न जाताले तांकां ही बेस्ट एक ऑप्शन आसा। आमकां सरकार पयर अंदाजे पयलीं 225 आशिल्ल्यो त्यो आमकां फकत दिवाळी वेकेशनाक 300 दिताले, आमकां क्रिसमस वेकेशनाक 300 दिताले आनी न्यू इयर जातकीर ते सोंपताले। आज हें सगळें म्हणजे हें विथआउट ब्रेक 27 तारीख ऑक्टोबर ते 27 तारीख जानेवारी पासून 300 गाडी जातल्यो। www.ticketpapa.com ह्या ॲपाचेर लोकांनी वचून टूर ऑपरेटरांनी वचून गाडी बुकींग करच्यो आनी हांगा कुळ्या पत्ते येवन डिसअपॉयंट जायनासतना पत्ते वचप। खूब एक्सपेन्स आसा, रोड टॅक्स आसा, पॅसेंजर टॅक्स आसा, असो शेकडे हजारांनी टॅक्स आसा। आमकां जायते फावटी आतां पोरूंचे आमकां 10 गाडयो बँकेन ओडून वयल्यो, जे कोण स्वताक चलयता ते खंय तरी एकाचे 7 म्हयने रोजी चलयत, पूण जाका आनी एक रोजगार दिता, म्हाजे कडेन एक गाडी आसा, म्हाजे कडेन हांवें एक ड्रायव्हराक रोजगार दिता, अशें जर आसा जाल्यार ती गाडी परवडना। म्हणून वन मंत्रालयाक गोंयचे वन मंत्रालयान हें करणे गरजच आसा आनी म्हणून तेणी एक सारकें ठाम वायल्ड लायफ बोर्डाचें डिसिजन अशें घेवपाक जाय वन मंत्रालयान की किमान जे पळय आतां पळय केलां एकदम बरें डिसिजन घेतलां 300 गाडी सोडपाचें, ते सगळे नॉर्म्स पाळूंक जायना। आमी ताका बांदील आसा, आमी सगळे ते आमी तांकां वन मंत्रालयाक आमी सहकार्य करतलेच, त्या सहकार्य करणे आमचें गरजेचें आसा, कारण तो फुडें पर्यंत चलपाक जाय, फुडली पिळगे पर्यंत हो धंदो उरूंक जायो। इंदिरा गांधीची पुण्यतिथीचो कार्यावळ आतांच हांगासर रवी नायक आमदार तांच्या ऑफिसान आतांच हांगासर जाली। ही 30वी श्रद्धांजली भावपूर्ण श्रद्धांजली हांगासर पाळी। तशीच परदेशांत सुद्दां तिजे आयज पुण्यतिथी ही आयज साजरी जाता, कारण अशी एक बायल मनीस जगार जी आयज तिणें आपलें हें कौशल दाखयल्लें, अशी बायल मनीस इंदिरा गांधी
म्हाका दिसता हेची तोडीची आजून म्हाका दिसता जगात कोणशी भायर मनीस जाली ना जिणे ह्या देशाचे गरीब लोक जे आसा तांकां तेंची उन्नती जावची, तेंची प्रगती जावची अशी इंदिरा गांधीचें एक स्वप्न जें आशिल्लें. आनी ताका लागून इंदिरा गांधीन जे आयज क्रांतिकारक कायदे जे आयले किंवा जे राजा महाराजा जे आशिल्ले तेंचे कडल्यान ते सगळ्यो जमनी ज्यो आसात ते काडून सुद्दां त्यांनी गरीब शेतकऱ्यांक दिले सगळे देशभर. आनी त्या धर्तीचेर गोंयांत सुद्दां पळोव कायदो जालो. ते क्रांतिकारक कायदे हे 3 हाडले आनी तेनुसार हांगासर गोंयांत सुद्दां 1976 ते कायदे सगळे जाले. इंदिरा गांधी सांगता ते करताले ते लोकांक मेळटाले पण आज ते मेळना. आज जितले देशाची प्रगती जाली, आज सगळे तरेची सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी जी तेव्हा जाली, एकाचे 2 देशाचे फुडें गेले म्हणजे देशा संरक्षणा खातीर. म्हणून अशे तरेन इंदिरा गांधीन जे आपले जे आसा चड करून बारीक आनीकय आशिल्ले खुबशे हे आशिल्ले लोकांक मशिनां दिवपाची, कोणा गाड्यांक पयशे जाले आनी कितें जाले, खूब तरेची स्किमी त्या वेळार आशिल्ल्यो. तशी स्कीम आयज दिसना पूण स्किमी आसता पेपराचेर पूण आयज लोकांक तितले मेळना. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळुया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.